कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। काल कितें आशिल्लें तें एसएमएन ऑलरेडी एक्सप्लेन केला। मिडियाकूय एक रिक्वेस्ट करता की ज्या तरेन एक्सप्लेन केला ते त्या लोकांक सगळ्यांक पावचे, ज्या तरेन तो इशू तुमी सगळ्यांक दाखयल्लो तो इशू सरकाराचो कितें आसा ती क्लॅरिटी आमी दिल्ली आसा, बऱ्या तरेन डिटेल दिल्ली आसा। सो आय थिंक द इशू एज ऑफ नाव इज रिजॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ इशूज ऑफ पीपल हू ट्राय टू मिसकम्युनिकेट और मिसअंडरस्टँड। जी कंप्लेन आमी ऑलरेडी पुलीस स्टेशनार दिल्या टू फायंड आउट द सोर्स ऑफ हू स्टार्टेड विथ द मॉल कन्सेप्ट एंड देर वॉज नो मॉल। चर्चीक खबर आसा एम्युनिटीज, आमकां खबर एम्युनिटीज कोण तरी फूक घालता आनी गोंयचें वातावरण डिस्टर्ब करपाक सोदता, हे लोक थोडे आयडेंटिफाय जावपाची गरज आसा। आनी कोर्टान तुमी चर्च कमिटी कडेन उलयता म्हणून सांगलेलें नाही, आता तुका सांगला मरे काम बंद दवरला। ASIचो जेन्ना कल्चरल डेपोजिटचो सर्वे जातलो तांणी 2 ते 3 म्हयने मागले, तांचो रिपोर्ट येतकर तांणी समज फुडें सांगता त्या प्रमाणे फुडली दिशा। इट इज टू अर्ली फॉर अस टू कम्युनिकेट। एकदां सगळें कितें हें आयलें, डिटेल्स आयले की मागीर परत चर्च ऑथॉरिटी कडेन उलयतले। विशय कितें येता कितें मॉल न्हय, फक्त एम्युनिटीज आमच्या टुरिजम पिलग्रीम त्या गोंयच्या सायबाचे जगा वयले येतात। एक्सपोर्टेशन टेम्पररी आशिल्लें आनी तें तुमकां म्हणलें 150 कोटी जोडून 3 म्हयन्यान सरकारान विदीन कोर आउटसायड कोर रेग्युलेटेड ही भाशा आयली ना। पूण एक कोण तरी पॉलिटिकली स्वता थंय फुडें रावंक सोदता आसतलें, बाकी आसता तें आसता वातावरण। बट वी एक्नॉलेज द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल who misunderstood and got miscarried, for which we have already clarified our thought process.